वर्षांतल्यान दोनदा जानेवारी आणि जुलै म्हयन्यांत सत्तरीच्या गोळावले गांवांतले लोक हो दोंगर चडून वयर माथ्यार भोगूत वा पुजेचो उत्सव करतात. फाटले 300 वर्सां परस मायज ही परंपरा चालू आसा. सिद्धनाथ देवावयली श्रद्धा लोकांक हो असो दोंगर, व्हाळ आनी काट्या कुट्यांची आडमेळी ओपूंक गांवकारांक शक्ती दिता. वयर एका गोलीत सिद्ध पुरुषाचो मातयेचो कळस आसा. गांवचे गांवकार ते कळसाची पुजा करतात. उपरांत सकयल येवन लोक स्वता जेवण रांदून एकठांय जेवतात. गांवांतल्यानच वतना जेवणाचें सामान घेवन वचप आनी थंय रांदप. जेवणांत पुजेचो उपार आसता. गांवांतले आनी गांवा भायले कामा धंद्याक आशिल्ले लोक हे दिसा मुद्दाम घरा रावन उत्सवाक दोंगरार येतात. 300 वर्सां जालीं तितलीच श्रद्धा, तितलोच एकचार, तितलेच चिकाटेन हो भोगूत जाता. हे असा तो एक योगी पुरुष तो जवळजवळ 200-300 वर्सां पयलीं गांवांत रावतालो. गांवांत म्हणजे गांवाचे देवराय म्हणटात थंय तो आसतालो आनी ताका थंय आमच्या गांवचो एक गांवकार कोण जेवण हाडून पावयतालो. आनी त्याच्या घरांत तो संशय येयलो बायलेक म्हणजे हो कोणाक जेवण व्हरून दिता आनी ती त्याच्या फाटल्यान येयली. ताका तें कळ्ळें कोण म्हणजे बायल येता कळ्ळें म्हणटा ताणें ताका सांगलें की आयज तुजी आनी म्हाजी शेवटची भेट, आपूण त्याच्या फुडें हांगा आसचो ना. आनी तो हांगा येवन रावलो म्हणजे अदृश्य जालो. त्या जाग्यार वचून आतां ज्या जाग्यार तो कळस आहा थंय वता आनी तो बसलो. आनी हो जो आसा उत्सव तो आयचोच उत्सव आहा तो आमचे हें आसता म्हणजे हें जेवण आसता. आनी जो मिरगार जो आसता न्हू तो फक्त आमची स्वरूप दियाक तो उपार करता आनी घरा येता आनी तो उपार आमी सगळ्यांक गांवांत वाटता. आता तो 500 500 गावचोच लोक येता काय भायलो? भायले सगळे ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.